सो आतां एक खबर पावल्या की एका फ्लॅटान चुकून कितें तरी एक उजो पेटला फ्लॅटान. एकदां कितें हो उजो पेटलो आनी तुमकां केन्ना कॉल येयलो हेचेर? आमकां परवरी फायर स्टेशनार कंट्रोल रुमांतसून एक इन्फॉर्मेशन आयलें 13:55 म्हणजे 2:05 आसतना एक फ्लॅट पेटला म्हणून. फ्लॅट पेटला म्हणून आमी ताबडतोब गाडी आमची परवरची टर्न आवट केली आनी सायड बाय सायड म्हापसा इन्फॉर्मेशन दिलें कित्याक ते हायवे फ्लायओव्हराचेर हें काम नेटान चल्लां आनी ते ट्राफीक जॅम जाता ताका लागून आमी सो दोनूय गाडी स्पॉटार पावोनी म्हणून आमी म्हापसा टर्न दिली. हांगा परवरची गाडी टर्न केली आनी सायड बाय सायड म्हापशेची गाडी कॉल स्पॉटार पावली. ड्यू टू नॅरो रोड आसल्या कारणान आमची परवरची गाडी भितर घालूंक मेळनाहली. सो आमी रिवर्सान गाडी भितर घेतली आनी पळयत जाल्यार एक फर्स्ट फ्लोराचेर फ्लॅटाक फायर आसलो. तातूंत ऑनरूय मेवळी. ऑनरान भितर सगळो स्मोक आसलो इनवॉल्व जाल्लो आनी फायर चडशी ताज्या हॉलाक आनी किचनान पावलो. मागीर फर्स्ट आमी आमचो ब्रिथींग एपरेटस घालून आमची परवरी आनी म्हापसाची दोनी भितर एंट्री मारली. फायर पयलो कंट्रोल केलो आमी. व्हेंटिलेशनाक दरवाजा बी तेजी विंडोज कितें आसले ते ओपन केले आनी किचनान ताजे 2 सिलिंडर आसले LPG. ते दोनी डिस्कनेक्ट केले आमी आनी सेफ प्लेसीर भायर हाडले. मागीर ती ऑनर आयली आनी आपली एक डॉगी भितर आसा म्हणलो. ताका डॉगीक आमी सेफ रेस्क्यू केलो फर्स्ट फ्लोरा वयसून देंवयलो लायफ जितो आनी मागीर परत म्हणलें आपली गोल्ड ऑर्नामेंट्स आहा म्हणली. त्या बेडरुमान फायर पावूंक नासलो. मागीर ताजो बेडरूम आमी ताका ओपन करून ताजी ऑनरान तें गोल्ड भायर आपले सेफ घेवन गेलो भायर.